नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. थांबता थांबनात गुन्यांवकारी घडणुक्यो दिवचले. बेळगांवच्या तरणाट्याचो जाल्यार फातोर्ड्या मानायाचो जालो खून. थाराव घेवनूय सगळीच कामां अर्दुगुटी. बाळकृष्ण होडारकरान काकोडा कुडचडे पालिका मंडळाक काडले उजरावन. नावेलच्या बेले जंक्शना वयलो सिग्नल 8 दिसां भितून करतलो दुरुस्त. थळावो आमदार उल्हास तुयेकाराचें आश्वासन. दिवचलच्या बायपास रस्त्याचेर जालो भिरांकूळ अपघात. भाजयेच्या टेम्पोन व्हॅनीक दिलो धपको. वास्को शांतीनगरात स्क्रॅप यार्ड आणि बेकायदेशीर घर उडयले मोडून मुरगांव पालिकेची कारवाय. आणि गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली रक्षाबंधन. भयणुलांनी भावाक बांदल्यो राखी. आणि आता खबरो विस्तारांत. दिवचलच्या सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर मेळिल्ली डेड बॉडी ही मूळ बेळगांवच्या तरणाट्याची आसा आणि ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याचें जवळपास स्पश्ट जालां. रमेश गवळी अशें त्या तरणाट्याचें नांव. ताच्या वांगडा भोंवपी दुबावीत बायलेक आनी दादल्याक पुलिशेन ताब्यात घेवन तांची चवकशी सुरू केल्या. ह्या वेळार डॉग स्क्वॉड हाडून सोद घेवपाचे यत्न केले. दिवचल पुलीस ठाण्याचे पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस तपास चालू आसा. हांव सध्या दिवचलच्या सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर आसा. ह्या प्रकल्पाचेर आयज सकाळी पुलिशेक एका तरणाट्याची डेड बॉडी मेळ्ळ्या. ज्या तरणाट्याची डेड बॉडी मेळ्ळ्या त्या तरणाट्याची वळख पटल्या. हो तरणाटो मूळ बेळगांवचो आनी तो कांय दिसाच्यान दिवचले वाठारांत रावतालो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या तरणाट्याचें नांव रमेश गवळी अशें आसा. आज सकाळी फुडें दिवचलच्या सेतू संगमाचेर ह्या तरणाट्याची डेड बॉडी नेकेड अवस्थेत पुलिशेक आढळून आयल्या. ताच्या फाटीचेर जखम जाल्ल्याचे खुणा आसात. ह्या तरणाट्याक कशें मरण आयलें ते विशीं सकाळच्यान दुबाव आशिल्लो, पूण ताचो खून जाला अशें आतां जवळपास स्पश्ट जालां. ह्या तरणाट्याचो खून कोणें केलो आनी कित्याक केलो तें अजून स्पश्ट जावंक ना, पूण ताचे वांगडा भोंवपी एके दुबावीत बायलेक पुलिशेन सध्या ताब्यात घेवन ते विशीं तपास सुरू केला. मजगती फॉरेन्सीक युनिटान घडणूक थळार येवन ठसे घेतल्यात. मेळिल्ले खबरे प्रमाण ज्या तरणाट्याची डेड बॉडी मेळ्ळ्या त्या तरणाट्याचे हाचे पयलीं लग्न जालां आनी ताची बायल मूळ बेळगांव रावता अशें कळटा. दिवचलचे पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस सध्या ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करता आनी रोखडेच ह्या खुना फाटल्यान कोणाचो हात आसा ते स्पश्ट जातले अशी पुलिशेक आशा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. काकोडा कुडचडेच्या नगरपालिकेच्यो खुबश्यो बसका जाता आणि ह्या बसकेत वेगवेगळ्या विशयाचेर थाराव लेगीत घेतात, पूण एकूय थाराव पुराय जायना अशें काकोडा कुडचडेचो आदलो नगराध्यक्ष आनी काँग्रेस फुडारी बाळकृष्ण होडारकरान सांगलें. जाल्यार ह्या बसकेत कुडचडे पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या रस्त्याक भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दिवचें, पेट्रोल पंपाकडेन भाऊसाहेबाचो पुतळो बसोवचो, जाल्यार बाबासाहेब आंबेडकर आनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या लागसार CCTV कॅमेरा घालपाचो थाराव घेतला. तुम्ही आज जे थोडे क्वेश्चन हे केल्ले हांगा तुमचे कितें हें आसा ते मांडिल्ले सजेशन्स, तातूंत भितर मेन एक भाऊसाहेब बांदोडकराचे पुतळ्याचे बद्दल उलयल्ले तुमी कितें जाला. भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे गोंयचे पयले CM. तांणी जे गोंयांक लागून केलां
सो ताजी आमकां याद उरची, स्पेशली कुडचड्यार आमची याद उरची अशें म्हणून जे दयानंद कला केंद्र आसा तांणी एक रिक्वेस्ट केल्लो की भाऊसाहेबाचो एक खंय तरी स्टॅच्यू करचो अशें म्हणून. ताजेर हांवें एक रेजोल्युशन घेतलां की पुलीस स्टेशना कडलो जो रोड आसा ताका भाऊसाहेबाचें नांव दिवचें आनी पेट्रोल पंपा कडेन जे सर्कल आसा थंय एक भाऊसाहेबाचो स्टॅच्यू घालचो अशें म्हणून एक रेजोल्युशन घेतलां. त्याच बरोबर दुसरें आनी रेजोल्युशन घेतलां आमची शिवाजी महाराजाचो जो स्टॅच्यू आसा आनी सर्कल आनी बाबासाहेब आंबेडकराचे जे स्टॅच्यू आसा थंय कॅमेरा लावचे म्हणून. कारण आज गोंयांत तुमी पळयतात की कितलेशेच खंय पुतळे जे आसा स्टॅच्यू जे आसा ते वेंडलायज जाता. ते कुडचड्यार जावचें न्ही, वातावरण दूशीत जावचें न्ही म्हणून एक कॅमेराज बसोवचे अशें म्हणून एक सजेशन हांवें दिलां. अशें पयलीं खूब ठराव घेतले अशें म्हणटा तुमी हे म्युन्सिपालिटीन, तातूंत भितर कशें दिसता काय हे ठरावच उरतले? एक्झॅक्टली जालां अशें की हांगा म्युन्सिपालिटीची मिटींग जाता पूण गेली 2 वर्सां जालीं जवळ जवळ आमी फक्त ठराव घेता, ताजे पासून जायना कांय. तर आपल्याक कोणाक एकट्याक मनशाक कोणाक आपल्याक जाय जी करून दिसता तेंच सांगत जाता. तें इनडायरेक्टली फोर्स करप जाता म्युन्सिपालिटी कावन्सिलरांक की बाबा हें अशें अशें करपाक जाय, अशें करात, त्या प्रमाणे मागीर सगळें लायनअप करप. नावेलेच्या बेले जंक्शना कडेन सिग्नल नाशिल्ल्या कारणान अपघातांचें प्रमाण वाडलां. सिग्नल बंद पडिल्ल्यान गाडयांचो अदमास येना आनी अपघात जातात. भौशीक बांदकाम खात्याक सांगून 8 दिसां भितर सिग्नल दुरुस्त करून घेतलो अशें आश्वासन नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेंकारान दिलां. सिग्नल मोडल्या म्हणून लोकांनी कागाळी केल्या उपरांत बुधवारा आमदारान बेले जंक्शनाची पळोवणी केली आनी सिग्नल दुरुस्ती करपाचे आदेश दिले. जंक्शनाचे जे सिग्नल घातलेले ती गेले 2 म्हयने बंद आसा सिग्नल आनी ते सिग्नलाचे तेजे ते इन्वर्टर बी आसले ते कितें चोरून गेला. सो आमी ते गेल्ल्या 15 दिसां पयलीं आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियराक सांगलेलें आनी तेणी ते त्या प्रमाणे ह्या फुडल्या 6 दिसां भितर तेणी सिग्नल रिपेर करून दिता म्हटलं. आनी हांगासर कितें जाता सिग्नल नासल्या कारणान खूब एक्सिडेंट जाता, लोकांचे खूब जीव गेले हांगासर. त्या प्रमाणे हांवें आमच्या PI ट्राफीक ताकाय सांगलां तो पर्यंत हांगासर तुमी ट्राफीक पुलीस दवरचे म्हणून. आनी तशेंच जे स्पीड ब्रेकर्स आसा रंबल्स आसा ते मातशे एक्सटेंड करपा जाय तेय तांकां डायरेक्शन दिलां. आनी ते बरोबर सायनबोर्ड तेय सायनबोर्ड लावपाचें सांगलां. आतां फुडल्या 8 दिसां भितर ते सगळ्यो वस्तू तेंच्यांनी करून दिवपाक हांवें तांकां ऑर्डर दिल्ले कडेन आहा. आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियराक आमच्या तेणी सांगलां कामतीन की आपूण हें सगळें करून घेता म्हणून. सो त्या जाता तितले बेगीन करपाक हांवूय फॉलोअप करतलो. स्टाफ म्हणल्यार कितें आसा आतां सगळे कडेन ते पुलिसाचे स्टाफ कमी आहा, सगळे आतां ट्राफिकेक सांगले तेय म्हणटा आमचे कडेन ट्राफीक पुलीस कमी आहा. तरी ताका रिक्वेस्ट केला हांवें की तूं आमकां हांगा प्रायोरिटी हांगा दवरपाक जाय म्हणून. कित्याक हांगासर मेन जंक्शन आहा 4-5 रोड हांगा जॉयन जाता आनी हांगा कंटिन्यू पुलीस दवरपाचें हांवें तांकां सांगले कडेन. सर ह्या PWD ऑथॉरिटी खातीर ही लोकां आनी तुमकां त्रास जाता अशें दिसना? बरोबर तांकां कशें आहा त्या ऑफिसान बसून तांकां गोश्टी सगळ्यो कळना तांकां. सो आतां ताका आमच्या जॉर्ज बाबान ताका सांगलां हांगासर मरता बारीक लोक तुमी त्या ऑफिसान आसता म्हणून. आनी तेणी ताका आतां ताका वॉर्निंग दिल्या फुडल्या 8 दिसां भितर जाय जाल्यार आमी रस्त्यार येतले म्हणून. सो हांवें तेजी ताका कल्पना दिल्या फुडल्या 8 दिसांनी ते कितें जालें जाल्यार तूं जबाबदार म्हणून. ताका सांगलें जाता ते बेगीन सगळें करून दी. आनी ह्या लोकां बरोबर तूं आसतलो? लोकां खातीर आमी आहा न्ही हांगासर. आमी ऑफिसराचें कित्याक चिंतपा जाय, आमी आमच्या लोकांचें चिंतपा जाय. दिवचलच्या बायपास रस्त्याचेर बुधवारा दनपारा भिरांकूळ अपघात घडलो. भाजयेची येरादारी करपी मिनी ट्रकान व्हॅनीक धपको मारलो. धपक्या बरोबर व्हॅन कांय अंतरा मेरेन फरफटत फुडें गेली आनी उपरांत व्हॅनीची दिशा बदलली. सुदैवान ह्या अपघातांत कोणाकूच कांय जालें ना. हो आमचा ड्रायव्हर हा न्हू तो जवळजवळ मस्जिदी कडल्यान तो गाडी वाकडी तिकडी करून येयला. खंयची ही गाडी कर्नाटका वाचली आनी सायड मारल्यार सायड दिना आनी हथंय पावून ताका आमी ह्या जेन्ना 1 वीक पावलो तेन्ना ताका ओवरटेक केलो. सायड घेतली हांवें. सायड घेयना तेणी जवळ 30-40 मिटर हांगा फुडें येयला आनी हथंय तेणें म्हाका धक्को मारलो. हय आतां एक्सिडेंट जालो तेजे पेक्षा 50 मिटर फाटीं धक्को मारलो. फाटल्या टायराचेर मारलो. फाटल्या टायर धक्को मारल्या गाडी म्हजी टर्न जाली. दुसरो धक्को तेणें मदीं मारलो तो 30 मिटर म्हाजी गाडी घेवन धुकलीत घेवन गेला आनी डायरेक्शन चेंज गाडीचें डायरेक्शन चेंज जालें आनी मदीं धक्को मारलो. सायड डिवायडर आहा ताका गाडी आपटली आनी घेवन लायटीचो खांबो आहा तेजेर गाडी फुडल्यान गाडी वयर उखाल्ली आनी तरी तो गाडी तेजी एक ब्रेक सुद्दां तेणी मारूंक ना खंयसर. जो धुकलीत घेवन गेला पळय न्हू तो डायरेक्ट व्हरून थंयसर तेणी मदीं म्हाका थंय लॉक जावन उरल्या गाडी. आतां आनी कोणाक कितें जालां? कॅज्युअलिटी कांय जावना, कोणाक कांय लागूंक ना. बुधवारा वास्को नगरपालिकेन शांतीनगरांतले स्क्रॅप यार्ड आनी बेकायदेशीर घर मातये भरवण केले. नव्या रेल्वे फ्लायओव्हर पुलाचें बांदकाम सुरवात केला ताका लागून रेल्वे अधिकाऱ्यांनी हें काम हातांत घेतलां. ह्या फ्लायओव्हराक लागून वास्को वाडे जावपी येरादारीची कोंडी कमी जातली. लॉंग पेंडींग इशू आसलो न्यू वाड्यान शांतीनगर लोकांक एक नॅरो ब्रीज आसलो पयलीं. त्या नॅरो ब्रिजाचेर खूब प्रॉब्लम आसलो गाडयो व्हेकल हें करपाक पास जावपा खातीर. म्हणून जे
मंत्री मोहन मुजुमदार सरान आनी आमचे आमदार वासुदेव गांधी सरकार रेल्वे कडेन उलोवन एक नेवो ब्रिज करपा खातीर काम आयज सुरू जाल्लेलें आहा. तेच्या कारणाक तो ब्रिज करपा खातीर कारण एक आसलेलें म्हणजे एक घर आनी एक आमचे स्क्रॅप यार्ड आसलो. तो स्क्रॅप यार्ड खंय तरी प्रॉब्लम हाडटलो म्हणून तेंचें आयज डेमोलिशन सुरू जाल्लेलें आसा. आनी लँड कमिटीन तें लँड कमिटीन ऑलरेडी हँड ओवर केला लँड रेल्वेची ब्रिज करपा खातीर. आनी बरो इनिशिएटीव हो बरो डिपार्टमेंट आमकां हो जे हायवे जो आमचो आसा शांतीनगर हायवे आनी हो कनेक्ट करपाक एकूच ब्रिज आसा. आनी बरी गजाल हांव खरेंच मोबीन सराचे देव बरें करूं म्हणटा हो बरो व्हडलो इनिशिएटीव घेतलो आनी आमच्या आमदारांनी आनी हो ब्रिज ऑक्टोबर नोव्हेंबर आमी सुरू जातलो. काम खूप गरजेचं आसलें कारण दनपारच्या वेळार जेन्ना स्कुलाची भुरगीं सुटता तेन्ना लोकांक खूब त्रास जातालो. ब्रिज नेरो आसल्या कारणान एका टायमार एकूच व्हडली गाडी ब्रिजा वयल्यान सुट्टाली. खरेंच खोस बघता की आमच्या मिनिस्टरान श्री मोहित सर आनी दाजी सरान मेळून एक बऱ्यापैकी बेस्ट अत्यंत गरजेची इनिशिएटीव तेंच्यांनी घेतलेली आसा. अशें रेल्वे कडल्यान अशें आयकून येता की विथीन 6 to 7 months ब्रिज कंप्लीट जातलो. सो थोडे 1-7 महिन्यांनीच आमकां एक नवो ब्रिज एक्सटेंडेड व्हडलो ब्रिज आमकां पळोवपाक मेळटलो आनी खरोच शांतीनगर आनी निवाड्या खातीर हो एक सोयीस्कर गजाल जाता. आयज रक्षाबंधन पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली. गोंयभर जायते कडेन भयणुलांनी आपल्या भावाक राखयो बांदून तशेंच तांचें तोंड गोड करून ही परब मनयली. रक्षाबंधन म्हणल्यार भाव आनी भयणी मदलें अपुरबायेचें नातें सांगपी परब. भाव हरशीं म्हणून आपल्या भयणुलांची काळजी घेतातूच पूण परंपरे प्रमाण ह्या दिसाचें खासा महत्व जावन आसा. कोरगांव भलायकी केंद्रात कमलेश्वर उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या भुरग्यांनी दोतोर नर्सी तशेंच पेशंटाक लेगीत राखयो बांदल्यो. माध्यमिक विद्यालयातल्यान NCC आणि NSS ग्रुप हांगा येयल्ले आसा पेडणेची CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान. हाच्या फाटलो उद्देश असो की हांगा जे डॉक्टर्स आसात नर्सीस आसात जे आमच्या खातीर अहोरात्र झडटात आणि त्याचबरोबर हांगा काही पेशंटय आमकां मेळ्ळे जेंकां आमच्या भुरग्यांनी राखी बांदली. तर जेणे करून आमची जी म्हणजे आमच्या भुरग्यांची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा ती तांकां आयज कळिल्ली आसा की अशेंच ते जशे डॉक्टर नर्सीज आमचें रक्षण करतात तशेंच आमी बी तांचें रक्षण करपाक जाय हे दाखोवन दिवपा खातीर आयज आमी हांगा येयल्ले आसा. आमच्या खातीर आमचे डॉक्टर्स आसात ते खूब मेहनत करतात दीस रात आमच्या खातीर आमची केअर घेतात. तेंच्या खातीर आमी कितें तरी करूंक जाय म्हणून हो आमचो एक उद्देश आसलो की तांकां आमी राखी बांदून आमचे जे केअर आसा तेंच्या फुडें ते आमी दाखोवपा खातीर आमी आयज सगळे हांगसर NCC आनी NSSची आमची टीम आसा जी आमी हांगा राखी रक्षाबंधन सेलिब्रेट केली. खोर्लेचो सखी सहेली आणि ब्राह्मण कुमारी हे दोन्ही पंगड वांगडा येवन म्हापशां उजो पालोवपी दळांत वचून रक्षाबंधन मनयलें. हे एप्रिसिएशन दिवन तांकां प्रेरणा दिवप उबारी दिवप हे महत्वाचें आसा जे आमचे खोलीम सहेली सदांच आमी करता आनी आमकां आमचें भाग्य समजता ह्या रक्षाबंधनाच्या दिसा आमकां हे एप्रिसिएशन दिवपाचो आमकां भाग्य मेळ्ळें. त्याच्या खातीर हांव फूल फायर स्टेशनाचे जितले हांगासर आसा म्हणजे भावबंद तांकां अलॉंग वीथ श्री कृष्णा पर्रीकर हांकां हांव धन्यवाद म्हणटा. आमकां बायलांक हे व्हडलो म्हणटा संद दिली आनी तितूनसून तुमकां एक छोटी भेट का जायना हे तुमकां दिवपा खातीर आमकां हांगासर एक परमिशन दिवन हांगासर कार्यक्रम घडोवन येवपाक एक बऱ्या दिसा आमकां संद दिल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज रक्षाबंधन दिसाचो औचित्य साधून जायंट्स ग्रुप ऑफ खोर्लीम सहेली सगळी त्यो सहेली हांगासर फायर स्टेशनार येयल्ली आसा. फाउंडर मेंबर डॉक्टर नूतन बिचोलकर, सहेली ग्रुपाचे प्रेसिडेंट डॉक्टर स्वाती दिवकर आनी तेंचे मेंबर्स तुमकां ऑलरेडी वेलकम जाल्ले आसा. आतां तुमकां थँक्यू म्हणपाचें एक व्हडलें हें तुमी म्हाजेर सोंपयल्लें आसा. आयज हे दिसाच्या औचित्य साधून तुमी आमच्या भुरग्यांचो जो सन्मान केला हांगासर हें पळोवन खूब बरें दिसलें की एक इन्सिडंट हालींच घडला शेनवारा फाटल्यान. आज तुमी मंगळारा बुधवारा हांगासर पावली आनी आमच्या क्रू मेंबराचो तुमी सन्मान केलो प्लस सगळ्यांक रक्षा बांदल्यो. आमी तुमकां सदांच उतर दिता की हेज्या फुडें आमी तुमच्या कसल्याय आकांताक
म्हापसा फायर स्टेशन खंयच्या एकांताक आमी धांवन येतले आनी अशेंच हे जे 60 भुरगे आसा तितून एक प्रवीण गांवकर 59 उरता ते सगळे प्रवीण गांवकर जातले हे तुमकां हांव उतर दिता. फायटर प्रवीण गांवकर यांच्यानी एक बरें व्हडलें काम केल्लें आसा. त्यांनी एका चलयेक सेव केल्लें आसा आनी ही गजाल फाटल्या दिसांनी आमच्या शहरान सगळ्यांकूच खबर आसा. तेका लागून आमी ही सहेली तर्फे तेंचे सन्मान करता. 70 वाळपय केशव सेवा श्रधना हे स्पेशल स्कुलात रक्षाबंधन उमेदीन मनयले. हाताच्या मानगटार राखी बांदून रक्षा करपाचे उतर रक्षाबंधना वेळार भयणांनी दिले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बुधवारा बेतूल वाठारांतल्या नुस्तेकार भावांनी पारंपारीक पद्दतीन दर्याक नाल ओपलो. नारळी पुनवे उपरांत नुस्तेकार नुस्तेमारी सिजनाक सुरवात करतात. नुस्तेकारांनी दर्याची पुजा करून दर्यांत नाल सोडलो. आयज नारळी पौर्णिमा हो सण आमी पारंपारीक पद्दती प्रमाणे मनयतात. आज गेली कित्येक वर्सां ही परंपरा आमची चालू आसा. नारळी पौर्णिमा कशा पद्दतीन करप आनी ही कित्याक करप म्हाका काय आमच्या समाजाक खबर ना. हाजे फाटली भावना कितें आसा तर आमी जो नारळ जो आसा तो एकादशी ताचें पुजन करतात आणि सतत 15 दीस पर्यंत ताचें पूजन करून आयज तो आमी दर्याक अर्पण करता. आतां दर्याक हो अर्पण कित्याक करप हेकाच म्हणटा नारळी पौर्णिमा. सागर जो आसा तो आमचो बापाय प्रमाणे आसा. सागर पुत्र आणि भूमिपुत्र अशे 2 वर्ड आसा. जो शेतकरी जो आसा ताका भूमिपुत्र म्हटल्या कडेन आसा आणि सागरपुत्र दर्याचेर जो काम करता ताका सागरपुत्र म्हटल्या कडेन आसा. आमी सागराचेर काम करणारे. सागरात भरपूर संपत्ती आसा. आमी वयता आमचे व्हड्या घेवन बोटी घेवन वयता नुस्तें घेतात आनी येतात. आमकां खबर ना नुस्तें खंय आसा कितलें आसा तें पण काही प्रमाणात कळटाय वय. एक टायमार काय समजत कळत सुद्दां ना. पूण अशी एक संपत्ती आसा ज्या बापाय कडेन तो आमकां दिता. पूण आमी ताका कितें दिता आमी ताची कृतज्ञता म्हणून कितें व्यक्त करता. पूण अशा रुपान हो सतत 15 दीस ताचें पूजन करून जे श्रीफळ ताका आमी अर्पण करप म्हणजे हेजी भावना अशी आसा की आमी ताची कृतज्ञता व्यक्त करता. सागर आमच्या कडेन कांय मागिना. जसो आवय बापूय भुरग्यां कडेन कांय मागिना तसो सागर हो आमचो बापूय असल्या कारणान आमच्या कडेन कांय ताची अपेक्षा कांय आसना. पूण आमकां कळोंक जाय आमी दर्यान वचून जे कितें घेवन येतात तेन्ना आमी ताचे ऋणी आसा. ऋण कशें फेडप ह्या हेणी फेडना तरी सुद्दां ही आमची नारळी पौर्णिमा फाटल्यान ही भावना आसा. बाणावलेचो जिल्लो पंचायत वांगडी हेंझल फर्नांडिसाचें ओबीसी प्रमाणपत्र खंडपीठान रद्द केलां. क्रिस्तांव मेस्त हे विश्वकर्मा च्यारी आनी मेस्त ह्या गटांत येनात. ताका लागून हेर मागासवर्गीय जातींत हांचो आस्पाव जावपाक शकना असो निवाडो गोंय खंडपीठान दिला. त्या खातीर हेंझल फर्नांडीस हांचो जिल्लो पंचायत वांगडीपद धोक्यात आयला. मजगती खंडपीठाच्या ह्या निर्णयाचेर आमदार वेन्झी विएगसान खर शब्दांनी निशेध केला. आज गोंयच लोकांक एक सारको शॉक जालो की एक यंग टॉर्नाडो पयली पार्टी जो आम आदमी पार्टी केलो ZP जालो आनी ही कम्स फ्रॉम मेस्त कम्युनिटी म्हणटा ती कार्पेंटर कम्युनिटी क्रिस्तांव भुरगो मेस्त कम्युनिटी येयलो. हे सरकारान हे गव्हर्मेंटान सर्टिफिकेट दिली ताका. एक 2010 सर्टिफिकेट आली ते कडेन मेस्त म्हूण आनी मेस्त कार्पेंटर म्हूण ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू केली 2010. आनी मागीर तेजेरीच 2020 आतां हे सरकारान ताका परत ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू केली विथ द फोटोग्राफ बी सगळें घालून. आनी हे सगळें आसतनाच हेच सरकाराक डबल इंजीन जाता. जे दुसरे इंजिनाक हायकोर्ट आहा तो हायकोर्ट आतां चोय क्रिस्तांवाचे कितून आड येता तो हायकोर्ट आतां क्रिस्तांवाचे आड येता आनी म्हणटा की सगळे जे क्रिस्तांव आहाय तेच्यान मेस्त जावपा जायना. कित्याक बरयलो ना मेस्त म्हणटा तो क्रिस्तांव मेस्त म्हणटा तो कोंकणो या मेस्त म्हणटा तो कोण. आज चोय कितें जाता तें गोंयांत आज गोंयांत कितें जाता तें हें पळोवप. आनी आमानी आनी ST कम्युनिटी ओबीसी कम्युनिटी हेंक सगळ्यांक रिजर्वेशन दिवपाक सोदताय.
हो सगळो आतां एसटी कमिटी पूण तो एसटी भुरगो जोरी तर हा लिडर जालो आनी सीएम जावपाक वयता जाल्यार तेका दिनाय तेका स्पिकर करपाचो आनी काय न्हू पूण सीएम करूंक जायना सीएम केलो जाल्यार एसटी सर्टिफिकेट फुकट पडलें आज गोंयकारांक पडूंक पडलें की तूं ओबीसी सर्टिफिकेट रॉंग आहा म्हणटा तुमगे सरकार तुमगे कोर्ट जे आय तुम्ही मॅनिपुलेट करता म्हणटा की ओबीसी सर्टिफिकेट रॉंग आहा ओबीसी गेन ती सर्टिफिकेट गेन इंजिनियर जालो सो इंजिनियरिंग सर्टिफिकेट आतां कितें करपाचें भायर उडोवपाचें कित्याक ओबीसी सर्टिफिकेटीचे इंजिनियरिंग केलें न्हू ताणें सो ओबीसी सर्टिफिकेट घेवन इंजिनियर जालो सो ती इंजिनियरिंग आतां कॅन्सील करपाची कित्याक गुन्यांव कोणाचो तुमगे सरकार तुमगे गव्हर्मेंट तुमगे एस्टॅब्लिशमेंट आनी वयल्यान स्टेट सांगता पळय म्हूण आनी हायकोर्ट सांगता आतां इट इज नॉट अ वॅलीड डॉक्युमेंट बिकॉज मेस्ता म्हणटाय ते क्रिस्तांव मेस्त म्हणटाय ते ओबीसी न्हू आनी क्रिस्तांव मेस्त म्हणटाय ते ओबीसी न्हू सो आज आख्खे आमकां रोमन कॅथलिकाचो कितको फुगा करताय ते आज हे प्रत्येक जाणाक कळपाक बरें आज हे ZP भुरगो वय शकतो तांकां चोयता कितको काम करता कितको हें करता आनी आज आम आदमी पार्टी हांव आज MLA मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कितको काम करता सगळ्यांचें कळटा आनी ZP कितको काम करता आनी एक ZP हे केलें ती म्हाका दे आर ट्रायंग टू क्रिएट अननेसेसरी डिसहार्मनी इन द होल स्टेट गोंय विधानसभेत बायलांचो सहभाग खूप उणो आसा ही चिंतेची गजाल अशी खंत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून उक्तायल्ली कांय दिसा उपरांत एका मंत्र्याच्या सेक्स स्कॅन्डला वयल्यान बोवाळ जालो ह्या बोवाळा भितर त्रास सोंसचे पडले ते एका बायलेकूच ह्या फाटभुंयेर बायलांचो राजकारणांत फुडार कितें आनी तांची पिडणूक जाता काय कितें ह्या प्रश्ना वयल्यान विविध मळाचेर वावर करपी बायलां कडल्यान गोमंतक टीव्हीन तांची प्रतिक्रिया विचारली पळयात एक स्पेशल रिपोर्ट बॉलिवूडात नामना मेळिल्ली प्रसिद्धी गायिका हेमा सरदेसायन हाचेर भाश्य केला बॉलिवूडात जे जाता ते आता गोंयच्या राजकारणात पळोवपाक मेळटा बायलेची प्रतिमा मलीन करपाक कोणाकूच हक्क ना राजकारणात बायलां फुडें येवची न्हय म्हण तांकां मुद्दामून बदनाम करतात बॉलिवूडात खूप जाणांची अशीच पिडणूक जाल्ली देखून थंयसर मी टू ही चळवळ सुरू जाल्ली गोंयच्या राजकारणातूय मी टू चळवळ सुरू करपाची गरज आसा जो कोण बायलेची प्रतिमा सोशल मिडिया वरवीं मलीन करतलो तांचेर कडक कारवाय करपा खातीर सरकारान कायदो हाडपाची गरज आसा अशी मागणी सरदेसायान केली हांव हेमा सरदेसाय आनी हालींच हांवें आयकलां की आमचे जे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मॅडम आसा मॅडम मुर्मू ऑनरेबल प्रेसिडेंट आमची तिणें सांगलें की चड रिप्रेझेंटेशन जाय वुमनाचें इन द पार्लमेंट एज इन बॉलिवूड एज इन हॉलिवूड इन मोस्ट ऑफ द एरियाज वेर देर इज पावर एंड फेम सो इन पॉलिटिक्स कास्टिंग काउच हें मी टू मुवमेंट हांगाय चलता इन द पॉलिटिकल सीन ओके सो मेनी वुमन आर स्कॅर्ड टू कम आनी जेन्ना बऱ्यो चलयो येता फुडें की आमी कितें करतलीं आमी पंच जातलीं आमी हें जातलीं तेन्ना तांच्या चरित्र्याचेर लांछन मारलेलें जाता फ्रॉम द ऑपोजिशन सो दे आर स्कॅर्ड टू कम आउट सो दॅट्स वाय अ लॉ हॅज टू बी मेड दॅट यू कॅनॉट मेस विथ अ लेडीज कॅरेक्टर सॉरी यू कॅनॉट मेस विथ अ लेडीज कॅरेक्टर इट इज हर धन हर एक्चुअल धन इज हर कॅरेक्टर अदरवाइज वाय वूड हेमा बी क्लीन Why am I a clean girl? Why they are saying, why Mr. Anu Malik said you're the cleanest in the industry. So that is the reason why I'm very strictly asking for a law that has to be put out ASAP and it is the hands of the government. I would like Honorable Dr. Pramod Sawant to give me an appointment with all the ladies who are concerned about this ASAP so that this law goes out there that people have to think twice before putting their finger onto anybody's character. राजकीय मळार वावर करपी बायलांची प्रतिक्रिया गोमंतक टीव्हीन आयकून घेतली बायलां स्वता जावन राजकारणात फुडें सरनात राजकारणात येवपा खातीर तांकां दादल्यांचेर निबून रावचें पडटा फकत कोणाची बायल कोणाची चली वा कोणाची भयण ही राजकारणात येता हें बंद जावपाक जाय बायलांनी स्वता फुडाकार घेवपाक जाय अशें मत सांकवाळची जिल्हा परिशद वांगडी अनिता थोरटान उक्तायलें माझी इच्छा MLA जावपाची आसा काय ना इज नॉट इम्पॉर्टंट त्या पॉलिटिक्सान येवपाक एक स्वताचें एक मोटीव आसपाक जाय की समाजा खातीर कितें तरी करपाक मागीर ते लोकांचेर आसा कितें करपाचें ताका पंच करपाचें ZP करपाचें MLA करपाचें फुडें व्हरपाचें ते लोकांचेर आसा पूण हे जर आतां पंच जायत आसतना जेन्ना तुमी सुरवात करता पंचासून नाजाल्यार आनी खंयचे ल्हान इलेक्टेड जेन्नासून जेन्ना तुमी सुरवात करता त्याच टायमार जर तुमी बायलांचेर अशें जर
त्यांच्या कॅरेक्टराचे जर तुम्ही असे शिंतोडे उडत राहिले, तुम्ही जर तांकां ब्लेम करीत रावले जाल्यार बायलां मुखार येतली कशी? एक वाटेन तुम्ही म्हणटा शिकलेली बायलांनी येवपाक जाय, एज्युकेटेड बायलां शूड कम इन द पॉलिटिक्स, बायलां शूड कम इन द पॉलिटिक्स, एज्युकेटेड लोक येवपाक जाय, एज्युकेटेड लोक येता, बायलां येता, तुमी तेन्ना तांकां ब्लेम करता. सो खंय तरी हे स्टॉप जावपाक जाय आनी खऱ्यांनी बायलां जी काम करून दाखयता, जी केपेबल आसा त्या बायलांक फुडें येवपाची संद दिवपाक जाय. आनी हांव तुमच्या सारके मिडियाचे जे भाव आसा तांकां लागीं मागता, भाव भयण जी मिडियान आसा तांकां मागता की तुमचोय तितलोच मोलाचो हात आसतलो की खऱ्यांनी कोण काम करता ताका तुमी वयर काडपाक जाय, तुमी ह्या पॉलिटिक्साक बळी पडपाक जायना. तेन्नाच ही गजाल फुडें जावं शकता, नाजाल्यार जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट. कित्याक त्या बायलेचे जे कितें आवाज आसा तो थंयच्या थंयच उरतलो. तशेंच बायलांक पंचायत वेंचणुकेंत 33% आरक्षण आसा. ह्या आरक्षणाच्या फाटभुंयेर ती राजकारणांत वयर सरतात, पूण दादल्या राजकारण्यांक ती वयर सरिल्ली पळोवपाक जायनात. देखून ह्यो असल्यो गजाली घडटात. गोंय महिला पंचायत शक्ती अभियानाचे अध्यक्ष नेली रॉड्रिगिसान सांगले. 73rd amendment of the Constitution, it ushered in a good era. 33% reservation of women, they could enter panchayats and zilla panchayats. There is no reservation for women. There only money, muscle power, fights, and you can win. So it is very difficult for even women who are duped now. Even me, I don't think I would have been in politics if not for 33% reservation. Because I'm a Saharan teacher. We don't have money and muscle power to fight elections. Okay, and even if we want to go forward, you know how the situation and circumstances are. So, a 73rd amendment alagan bail panchayat, zilla panchayat, खूप बरे काम करतात. And when they are doing so much good work, the second time, third time, they have to stand against gents. They don't have to dodge and they cannot bear to see the women coming up. And they don't there's something like this type allegations galon, husband user koron, you know, all these things are there in politics too. Jagna Tuka, you cannot tarnish my image with my work and with the work that I do. Then they'll find something, because you know the best thing to spoil a woman's image, which will spread like wildfire, is to do such and tamashas like how it happened to Aishwarya. So this is what we condemn, and that is what HEMA has demanded from the government, and we should and I strongly support, and I hope it's implemented soon. राष्ट्रपतीन उक्तायली खंत ही चिंतेची गजाल. विधानसभेत 3 आमदार आसात, पूण त्यो वडेगात आमदार आनी मंत्र्यांच्यो बायल्यो. राजकीय फाटबळ नाशिल्ल्यो बायल्यो राजकारणात व्हडल्यो अपेक्षा घेवन फुडें सरतात, तांकां खंय तरी चेपतात अशें ह्या एकंदरीत प्रकरणा वयल्यान दिसून येता. जर बायलांक स्वताच्या बळग्यार विधानसभेत येवचें आसत तर बायलांनीच बायलांक तेंको दिवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळो. गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.